गोय काँग्रेसीन येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला। गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाक हरोवपा खातीर समान विचारांच्या पक्षाक एकठांय येवपाचें आव्हान केलें। पूण पक्षांतल्यान भायर सरपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मान्यताय ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी स्पश्ट केलें। राजकीय वेव्हार समितीचे बसके उपरांत गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो निर्णय जाहीर केलो। गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाणें सगळ्या समान विचारांच्या विरोधी पक्षांक एकठांय येवन भाजपाक हारोवपाचें आवाहन केलें। काँग्रेस सगळ्या पक्षांकडेन उलोवपाक तयार आसा अशें ठाकरे हाणें स्पश्ट केलें। पूण सादारण विचारसरणीन सादारण किमान कार्यावळींच्या आदारांचेर ही युती तयार जातली। वेंचणूक जातले तेन्ना काँग्रेस ताका तोंड दिवपाक तयार आसा अशेंय ताणें सांगलें। मजगती जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान परतून पक्षांतल्यान भायर सरपाविशीं काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट केली। गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला। पूण देशांतल्यान भायर सरपाच्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मेळचो ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें स्पश्ट केलें। हेच बसकेत 22 सप्टेंबराक आयोजीत जावपी गोंय राखण यात्रा विशीं चर्चा जाली। ह्या यात्रे वरवीं लोकां मेरेन पावपाचो आनी भाजपा विरोधी लोकमत घटमूट करपाचो काँग्रेस यत्न करता अशें चोडणकर हाणें सांगलें। मतभेदांक लागून पक्ष सोडून गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक परतून काँग्रेसीत सक्रिय जावन एकचारान भाजपा आड झुजचें अशें आवाहन पक्ष फुडाऱ्यांनी केलें। एक बात और स्पष्ट है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो भी हमने कमिटीज बनाई है, जो चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यूरी अलेमाओ जी हैं, उनके तहत भी कमेटी बनना है। मैनिफेस्टो जो कमेटी क्या अनाउंस हुई है, नेशनल स्तर पर अनाउंस हुए है, जिसमें हमारे एमपी विरियाटो फर्नांडिस भी उसके अध्यक्ष हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है तो एमपी सार्दिनो जी, उनको अध्यक्षता में हमने बनाई है। तीनों कमिटीज़ को हमने ये कहा है कि कुछ टाइम के अंदर उन्होंने अपनी कमेटी के मेंबर्स पूरे करना चाहिए और अपना वर्किंग स्टार्ट करना चाहिए। पयलो इश्यू म्हणजे आमचो अलायन्साचो, जो गोंयचे लोक परत परत सगळ्यां कडेन मागतात की आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय। आनीक बीजेपीचो जो 15 वर्सांचो मिसरूल आसा, जो गोंय विकपाक काडला, गोंयचेर अत्याचार चालू आसा, तो बंद जावपा खातीर सगळे गोंयकारांनी सगळ्यां कडेन उलो मारलेलो आसा की सगळे एकठांय जावचे। आयज पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीच्या मिटिंगेक विस्तारान ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी सगळ्यांनी एकमतान मान्य केलें की आमकां ब्रॉडर अलायन्स करपाची गरज आसा। ज्या ज्या पक्षाक बीजेपीक हरोवपाक ची इच्छा आसा सिरियसली, तेणी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमकां काम करपाची गरज आसा। सो ह्या वेळार आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज कडेन बी आमी अपील करतात, जांकां बीजेपीक हरोवपाची इच्छा आसा तेणी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या सरकारा विरुद्ध, भ्रश्ट सरकारा विरुद्ध, जो गोंय नश्ट करता त्या सरकारा विरुद्ध, गोंय जो विकपाक काडला त्या सरकारा विरुद्ध लढो दिवपाची तयारी आमी गोंयच्या लोकांक साथ दिवपाची आमी ठरयल्लें आसा। आनी तें हें करपाक एक जी यात्रा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी अलेमाओ यांनी अनाउन्स केल्ली, गोंय राखण यात्रा, हेजेर आयज प्रिपरेशनाचेर ताणें एक बरें प्रेजेंटेशन दिल्लें आसा। आनी त्या खातीर एक इतिहासीक यात्रा जी 22 सप्टेंबराक साकून स्टार्ट जातली, तेजेर खुबशे बदल गोंयांक दिसतलो आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक काँग्रेसी कडेन वळले वयतले। हातून आमी सगळे पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीन सॅटिस्फॅक्शन एक्सप्रेस केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।